नमस्कार येवकार गोवा टुडे दीप्ती नागवेकार। सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। नरकासुराक मारून विजयोत्सव, घरादारांचेर आकाशदिवे, काट्टा फुटली, तेल उठण्यान अभ्यंग स्नान, फोवांचो फराळ, गोडशी, फाल्यां लक्ष्मी पूजन, दिव्यांची पंदरस सुरू। अयोध्येन आपलोच गिनीज रिकॉर्ड परत मोडलो। दिवाळेक 28 लाख दिवे पेटोवन संवसारीक विक्रम। नव्या राम मंदिरा उपरांत पयली दिवाळी, शरयू घाटार झगमगाट। गोयच्या दोगा पुलीस अधिकाऱ्यांक IPS राहुल गुप्ता, PI विनायक पाटीलाक केंद्रीय घर मंत्री दक्षता पदक, ब्लाइंड केशी क्रॅक केल्ले खातीर भोवमान। कुंकळे उद्देगीक वसणुकीचे प्रदूषणाचो शेतकारांकूय उपद्रव। IDCचे घाण एफ्युलंट शेतांनी, उदकान देवल्यार हातापांयाक दुयेंसां, लोक मागता इन्स्पेक्शन कारवाय। देश एक वेंचणूक, समान नागरीक कोडाचे दिशेन देश फोडपाचे कारस्थान, अर्बन नक्षलांचेर नजर दवरात। राष्ट्रीय एकता दिसा प्रधानमंत्र्याचो उलो। सरकार म्हणटा भ्रष्टाचाराचो नरकासूर जाळात, विजय म्हणटा सरकारूच भ्रष्टाचाराचो सूर। नोकरेचे स्कॅम, विजयाचो स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक येवकार। UTT नॅशनल रँकिंग टेबल टेनिस सर्तीन युग प्रभू काश्या पदक, नावेले पर्रीकर स्टेडियमार मॅच। आता नॅशनल्स जिखून ऑलिंपिकाचे युगाचे टार्गेट। आणि IPLान चडशा टीमींनी आपल्या प्लेयरांक रिटेन केले। चेन्नई धोनी, मुंबईन रोहित शर्माक केलो रिटेन, जाल्यार ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यराक आणि KL राहुलाक सोडलो। खबरो विस्तारान। फातोडेर नरकासुराक लासून विजयोत्सव, दारादारांनी पणट्यो, घरादारांनी रांगोळ्यो, आकाशदिवे, तेल उठण्यान अभ्यंग स्नान, काट्टा फुटली, ओवाळणी जाली। नरकासुरान रात जागोवपी मात न्हिदून उरले। फोवाच्या फळारान ताटा भरली। अंदू लक्ष्मी पुजनाचे मुहूर्त वेगवेगळे, चडशे फाल्यां। व्हडले दिवाळे मेरेन दिव्यांची पंदरस, गोंयकारांची दिवाळी। अयोध्येन दिवाळेक 28 लाख दिवे पेटोवन मोडलो आपलोच संवसारीक विक्रम। राम मंदिराच्या पुनर्प्रतिष्ठापने उपरांत पयलीच दिवाळी। पोरूं 25 लाख मायज दिवे पेटयले। शरयूचे देगेर अंदू नवो रिकॉर्ड। 10,000 पुलिसांची गस्त, मुख्यमंत्री योगीचे हजेरेंत उत्सव। शरयू घाटार लेजर लायटिंग शो। सरकार म्हणटा भ्रष्टाचाराचो नरकासूर लासूंक जाय, मात सरकार कोणाचो, भ्रष्टाचार कोण करता हे जॉब स्कॅमार नजर मारल्यार कळटा। विजयाचो सरकाराचेर नरकासुरी थोमणो। जॉब विकून पात्र भुरग्यांचेर अन्याय, आता स्टाफ सिलेक्शन आयोग तरी चालीक लावचो म्हूण उलो। बेरोजगारीचो नरकासुरूय खंय गोंयांत तकली वयर काडटा। दिवाळेचे पूर्व संध्येक नरकासूर लासूंकच पडटा आनी तो लासूनच दिवाळी जाता। आणि ही तर दिवाळी जावंक जाय आनी अशी तर बरे गोंयांक दीस येवंक जाय, जाल्यार म्हाका दिसता खूब नरकासूर काबार जावंक जाय। आमचो सरकार ह्या दिसांनी खूब जोक मारता। आमच्या मुखेलमंत्र्यान सांगिल्लें आहा की ह्या वर्सा खंय भ्रष्टाचार म्हणटा तो नरकासूर तो खंय लासूंक जाय। आता हे आयकल्यार हसप काय रडप ते म्हाका कळना। कोण भ्रष्टाचार, कोण सरकार चलयता आनी कोण नोकऱ्यो विकता। हांवें हे सांगिल्लें की नोकऱ्यो विकतात म्हणून हांगा एक गल्लो घालून नोकऱ्यो विकूंक लागल्यात म्हणून। आज हे सिद्ध जाल्लें आहा, गोंयचे पुलिसानूच दाखोवन दिल्लें आहा की गोंयांत खऱ्योच नोकऱ्यो विकपाचो धंदो चालू आहा। हो एक नरकासूर, हो नरकासूर काबार जावंकूच जाय। पूण ज्या लोकांक नोकऱ्यो मेळूंक जाय आशिल्ले, जांकां मेरीट आशिल्लें, तांकां न्याय कोण दितलो? ताचे खातीर ह्यो नोकऱ्यो ज्यो विकपाचो धंदो चालू आहा तो बंद करून ते स्टाफ सिलेक्शन कमिशन नाजाल्यार जे कितें क्लीन भाशेन करतात ते मेळूंक जाय। ताजे मागीर
गोंयांत सगळ्यात व्हडल्यान अनएम्प्लॉयमेंट म्हळ्यार बेरोजगारी म्हणटा एक व्हडलो इशू. कुंकळ्ळी उद्देगीक वसणुकेचे प्रदूषणाक कुंकळकार विटल्यात. आता थंयच्या शेतकारांकूय उपद्रव. आयडीसीचे घाण एफ्युलंट शेतांनी शेतांत पांय घाल्यार हात पांयांक घावे जाता, खास सुट्टा, आंग कुसता. शेतकारांचो बोवाळ. भलायकी खातें, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान खंय इन्स्पेक्शन करचें. लोक एक्शन मागता. ह्या पाळी उदक तुमकां दिसता फाटल्यान तें कॅनलासान येता. आतां तें कॅनल आहा वय तें पळय आनी उदक वय पावता तें चोय. आतां हिंगा सुमार आतां 1 किलोमिटर जातालें उण्याच. म्हळ्यार हें फॅक्टरीचें उदक पळय आहा तें त्या शेतां कात येता तें कांय तुमकां पयलीं तुमकां सगल्यांक खबर आसतली कितको उदक येयलें तें. आनी तें उदक सगळें कॅनलां येता झरा भाशेन. कॅनलांक सोटे आमी पयलीं फाटी गेल्ले थिंगा सगळे ते इंडस्ट्री कितें बी सगळें उदक फोडी मारून दुर्गा फाटल्यानसान येन एक चेंबर एक आहा. चेंबरांतल्यान येन कॅनला पोंदांतल्यान पायप आहा आनी एक परतून एक चेंबर आहा. तिनी वयर सावन सगळे फाटल्यान सावन हे शेतां. आनी दुसरें म्हणलें जाल्यार शेतां कितें फोंडकुलां बी काडूं आसतालीं ती काडूं ना. आनी ती सुणी बी उदक पिताय आनी मोताय. मागीर तांकां घर उसा उदक फील जाल्यार तांकां ताण लागून उदक पिवपाक गेले जाल्यार तांकां बरें जायना. सगळे उदक व्हांवता सगळे मेडू काडी उदक येता फॅक्टरीन पयलें सगळें ते सायडीन येन सगळे जमीन बी सगळे काड जाल्या शेतां आख्खें तोंड पासून काड जाला. आनी पांय शेतांक घायल जाल्यार पांय परताय आनी किम्स बसताय पांयाचेर आनी ती सगळे पेडे जावन गेला. आनी हे गव्हर्मेंटान वा आमगे गांवांतूय MLA आहा तेणें बी चल जाल्यार तेकाय बी कोठोते आनी तेम एक्शन घेवचें. उदक हुंयच्यांनी सोडपाक नाल्यार बंद करपाचें उदक. देश एक राष्ट्र एक वेंचणुकेचे दिशेन वता. युनिफॉर्म सिव्हिल कोडाचे दिशेन वता. मात देशाची प्रगती विरोधकांक सहन जायना. जातीय प्रश्न उस्तून समाज आनी देशांत फूट घालपाचें कारस्थान चल्लां. अर्बन नक्सलांचेर नजर दवरात, तांचे पासून सादूर रावात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो राष्ट्रीय एकता दिवस उलो. वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा, जो भारत के संसाधनों का ऑप्टिमम आउटकम देगा और देश विकसित भारत के सपने को पार करने में और नई गति प्राप्त करेगा. भारत आज वन नेशन वन सिविल कोड यानी सेकुलर सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहा है. एक देश की दूसरे देश से दूरी बढ़ रही है, तब दुनिया के देश भारत से निकटता बढ़ा रहे हैं. भारत में अस्थिरता, भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं. अर्बन नक्सलियों के इस गठजोड़ को, इनके गठजोड़ को हमें पहचानना ही होगा. और मेरे देशवासियों, जंगलों में पनपा नक्सलवाद, बम बंदूक से आदिवासी नौजवानों को गुमराह करने वाला नक्सलवाद जैसे जैसे समाप्त होता गया, अर्बन नक्सल का नया मॉडल उभरता गया. उनसे मुकाबला करना ही होगा. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स, शृंगाराचे
परिभाषा. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. बेंगलोर कत्रीगुप्पे गावांत एका घरांत कर्नाटक एक्सायजाचे रेडीन 5 लाखांचो गोंय बनावटीचो सोरो धरला. घरमालक पुरुषोत्तमाक धरला. तो खंय गोंयच्या सोऱ्याच्यो बाटल्यो गोवा बेंगलोर बसींनी घालतालो. स्टॉक करून थळव्यांक विकतालो. पुरुषोत्तमाची चौकशी चल्ल्या. ताचे कडेन गोंयच्या लिकर शॉपवाल्यांचे फोन नंबर आनी बिलाय मेळ्ळ्यात. बेंगलोरांतल्या कत्रीगुप्पे हांगासर एका घरात कर्नाटकाच्या आबकारी विभागान छापो मारून त्या घरातल्यान एकूण कर्नाटकाच्या रेटीत सुमारे 5 लाख रुपये किमतीचो गोंयचो सोरो आसा तो जप्त केलो आसा. एकूण 18 ब्रँडचो 152 लिटर गोंयचो सोरो हो जप्त केलो आसा. या प्रकरणी घर मालक आसा तो पुरुषोत्तम तेका अटक केल्ली आसा. पुरुषोत्तम हो गोव्यातल्या दारूच्या दुकानदाराक संपर्क करतलो आणि तेंच्याकडल्यान बशींतल्यान ही दारू मागयतलो आणि आपल्या घरात स्टॉक करतलो. जेन्ना गोव्यातले दुकानदार बशींतल्यान दारू पाठयल्यानंतर त्यो बेंगलोरच्या थंय बस येता थंय थांबून ती कलेक्ट करतलो आणि मागीर तो घरात स्टॉक करून तो आपल्या लोकल कस्टमराक विकतलो, अशी माहिती या वेळाचेर आबकारी अधिकाऱ्यांनी दिली आसात. या प्रकरणात आबकारी अधिकाऱ्यांनी पुरुषोत्तम यांचो मोबाईल जप्त केलो आसा. तसेच त्याच्या मोबाईलातही गोव्यातल्या दुकानदाराची बिलाही सापडलेली आसात. प्रुडंटा खातीर प्रमोद पोंडे. गोंयच्या दोगा पुलीस अधिकाऱ्यांक IPS राहुल गुप्ता आणि PI विनायक पाटीलाक केंद्रीय घरमंत्री दक्षता पदका. गोंयचो क्रायम ब्रांचीचो SP राहुल गुप्ताक अरुणाचलाच्या तिराप जिल्ह्याचो SP आसतना क्रॅक केल्ले केशी खातीर PI विनायक पाटीलाक कुडचड्यार ब्लायंड मर्डर केस क्रॅक केल्ली म्हूण भोवमान. केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदकांच्या जैतिवंतांची वळेरी आयली. तातूंत गोंयचे 2 ऑफिसर आसात. दर वर्सा सरदार वल्लभभाई पटेलाच्या जयंती निमतान बरेपैकी चौकशी करपी, केशी तडीक लावपी आणि फॉरेन्सिक आणि इंटेलिजन्सात बरे काम करपी अधिकाऱ्यांक हो पुरस्कार मेळटा. सध्याचो गोंयचो क्रायम ब्रांचीचो SP IPS राहुल गुप्ताचें नांव हे पुरस्कारा खातीर वळेरेंत आसा. ताका अरुणाचल प्रदेशात तिराप जिल्ह्यात SP आसतना कुख्यात बंडखोर विटो स्वामीक अटक करपा खातीर भोवमान. केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक फावो जाल्लो गोंयचो दुसरो अधिकारी PI विनायक पाटील. ताणें कुडचड्याचो PI आसतना एके बायलेची ब्लायंड मर्डर केस सोडयल्ली. 2022च्या मे म्हयन्यांत अर्दकुटी कुशिल्ली कूड मेळिल्ली. PI विनायक पाटीलान खोलायेन चौकशी करून आरोपी हुसेन खानाक अटक केल्लो. ती केस सद्याक मडगांव कोर्टात चल्ल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्युअरशिप प्रोग्रामा सकयल गोंयच्या 5 तालुक्यांनी 1693 बायलांक रीण दिला. सरकाराच्या रिसोर्स सेंटरांची मुखेली राधिका सावंत सांगता. आपमजत गटांच्यो बायलो वा तांचे फॅमिलींतल्यान कोणूय वेवसाय करूंक सोदता आसत जाल्यार रीण दितात. आतां मेरेन 1.5 कोटी दिला. सगळ्यांत चड पेडण्या 185 बायलांनी घेतला. स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्युअर्स ही स्कीम आहा MJSP UP. जेन्ना हो प्रोजेक्ट येयलो पळय गोंयांत तेन्ना फक्त म्हणजे SAGच्या बायलांक लागून, सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या बायलांक लागून हो प्रोजेक्ट येयल्लो आहा गोंयांत. आनी हेज्या अंडर म्हाका दिसता कमीत कमी आमी 167 क्रोड्स सुमार आमी लोन दिल्ले आहा. SAGीन जर बायल मनीस आतां आपले कितें तरी बिजनेस स्टार्ट करूंक सोदता जाल्यार आमची CRPP आहा पळय ती प्रत्येक SAGीन वचून तांकां ओरिएंटेशन दिता ते बिजनेस कशें कितें करप. तेन्ना आतां म्हाका दिसता 1.5 वर्स जाले आमचे हेका. आनी म्हणजे हे स्किमीक भरपूर प्रतिसाद मेळ्ळो आहा आमचे. म्हणजे आमी सद्या 5 ब्लॉकांतल्यान येता. पेडण्या, बार्देश, मागीर बिचोलीम, काणकोण आनी केप्यां. बाकीचे म्हणजे अजून हे स्किमीच्या अंडर येवंक ना ते 1693 बेनिफिशरी जाले. म्हणजे खुबशे बायलांनी घेतलेले आहा आपले बारीक
ते बायलेक मेळटा ते बरोबर आहा, पण तेजे ते फॅमिलीन तेच्या घोवाक जाय जावं चेड्याक जाय जावं चेडवाक जाय तेका पासून ते कितें बिजनेस करूंक जाय जाल्यार ते म्हणजे तेजे आवय सेल्फ हेल्प ग्रुपान आसल्या कारणान तेका मेळटा ते फंड्स येयल्लो आहा. आनी आमकां तर सरकारान सांगलें की आनीक बाकीचे गोंयभर तुमी ही स्कीम चलो येता आनी तसो तो आमकां फंड्स धाडले जाल्यार आमी बरे भशेन करूंक शकता. 1.5 वर्स जालें आमची फॉल्टी अशी कांय ना, रिपेमेंट टायम टू टायम जाता. दिवचलच्या काचकार डिस्टिलरीक GI टॅग जाहीर जाला. काजू फेणी डिस्टिलेशन आनी बॉटलिंगा खातीर हो पयलो GI टॅग मेळ्ळा. गोंयांत सुमार 700 फेणी डिस्टिलर्स आसात. तातूंतली काचकार डिस्टिलरी GI टॅग मेळोवपी पयली. काचकार कंपनीचो गुरुदत्त भक्ता 1969 सुरवात केल्ली म्हज्या बापायन हांगा आनी आतां GI टॅग आमकां फावो जाल्लो आसा ह्या 2-4 दिसां. आमी आतां इतलीं वर्सां 69 म्हणटकूच इतलीं वर्सां जालीं, 50 वर्सां वयर जालीं. पण आमकां प्रेरणा जाली एक 17-18 वर्सां पयलीं जेन्ना GI सर्टिफिकेट म्हणटा तो गोंयांक फावो जालो. आनी ताज्या नंतर आमचे मुख्यमंत्रीन आमचें स्थानमान दिवपाचें काम केलें. म्हणजे कंट्री लिकर म्हणटाले गोंयचे काजू फेणीक पयलीं. आतां ताका हेरिटेज स्पिरीट म्हणटात, तो मानस्थान वाडलो. आनी 17 वर्सां आमी शोध करीत रावले. आमी सुरवात एक भाटयेंतल्यान केल्लें आनी आज आमचे कडेन जे भाटयो आसा तातूंत यंत्रतंत्र आमी ताजेर लक्ष घालून कशें तातूंतल्यान बरो सोरो कसो तातूंतल्यान उपयोग करचो, म्हणजे जळो कमी लागता, बेगीन तापता आनी भाटीकाराक जो पळय काम करता ताका सवलती कशी मेळची, ताका प्रेरणा कशी मेळटे, हें सगळें आमी अभ्यास करून आमी उपयोग हांगा केल्लो आसा. आतां सर्टिफिकेट मेळटकूच आमची जबाबदारी वाडली. आमी आमची स्वता खातीर म्हणिना, हें लोकां पर्यंत पावपाक जाय. गोंयची फेणी जर आमी टेकिल्ला किंवा ओडका पर्यंत जर स्थानाचेर पावयतले जाल्यार प्रत्येक आतां जे गांवांनी जे भाटीकार आसात, हांव सगळें म्हणिना, कांय तरी थोडे प्रमाणान तांच्यांनी आतां फुडें सरपाक जाय. तो आमचो उद्देश आतां काचकाराचो उद्देश आसतलो की विलांचन करपाक. मडगांवच्या युग प्रभून UTT नॅशनल रँकिंग टेबल टेनिस सर्तीन कांस्य पदक जोडले. नावेले मनोहर पर्रीकार इंडोर स्टेडियमार सर्त जाल्ली. आतां नॅशनल्स जिखून ऑलिंपिकाक खेळपाचे 11 वर्साच्या युगाचे टार्गेट. नोव्हेंबरान हरियाणान सर्तीतूय तो खेळटलो. ताची आवय पुजा सांगता, आवय बापायचो युगाक फूल तेंको. हांव घरा वचून अभ्यास करता, टिचर जाता, मागीरूच तूं टेबल टेनीस खातीर वता, मागीर परत येता. हांव नॉन रँकिंग खेळा महाराष्ट्रा आनी कर्नाटका अंडर 11 जिखला. म्हणल्यार नॉन अंडर 11 आनी अंडर 13 चॅम्पियनशीप गेला. अंडर महाराष्ट्रा पण कर्नाटका अंडर 11 आसा म्हणल्यार नॉन जिखला. पुणून बरें दिसता. चड म्हाका आनी मेडल घेवपा आसा. म्हाका इंडिया टिमान पावपा जाय आनी ऑलिंपिक स्टार्ट करपा जाय म्हाका खेळपाक. गोवा चॅम्पियन जाल्यार आनी नॅशनल चॅम्पियन जावपा जाय. म्हाका ट्राय करपा जाय गोल्ड मेडल मेळोवपाक. जशें ताजे परफॉर्मन्स आयला आमी मुखार ताका सपोर्ट करतले. विच एवर वे खंयी कशें जाय तशें आमी ताका ट्रेनिंग दितले आनी मुखार ताका कसो वचपा जाय तसो आमी ताका चॅनलायज करतले. आनी हातूंत आमकां गोवा टेबल टेनीस एसोसिएशन नवी जी कमिटी फॉर्म जाला ताणें खूब सपोर्ट केल्लो आसा सुधीर सरान. आनी आमकां जशें हें फर्स्ट मेडल आफ्टर लॉंग टायम युगान इंडिविज्युअल मेडल हाडिल्लें आसा, तशेंच आमकां आनी खूब कितें करपा जाय गोंया खातीर आनी युग म्हजो करतलो हेजी आमकां खात्री आसा, विश्वास आसा. 22nd of November 2024, there is a third national ranking tournament to be held in Panchkula in Haryana. So we will be participating for the same. And the subsequently जे जातले आनी 3 उरलात जावपाचे, एक त्रिवेंद्रम, एक कर्नाटका आनी एक नॅशनल चॅम्पियनशीप जातली which will be probably in Indore. So आमी सगळे हातून पार्टिसिपेट करता. गोंयचें मायनिंग बंद जायत सावन कितलेशेच बेकार, कितलेशेच मायनिंग बंद जाल्ल्यान फक्त सरकारी स्किमींचेर निंबून उरले. मात कांय जाणांनी जिद्द सोडिनासतना नवे मार्ग सोदले. धार बांदोडेचे 60 वर्सां पिरायेचे प्रमिला आनी हरी गांवकाराचे जोडपे तरणाट्यांनी देख घेवपा सारके. तांणी उसाच्या रोसाचो धंदो सुरू केलो. खासा रिपोर्ट. गोंयांत मायनिंग बंद जालें आनी मायनिंगाचेर पोट भरपी पुराय तरेन बेरोजगार जाले. मात धारबांदोडेच्या ह्या जोडप्यान
बेरोजगारीच्या ह्या अरिश्टाक तोंड दिले. तरणाट्यांकूय देख दिवपी तांची जिद्द. हरी गांवकार आणि प्रमिला गांवकार ह्या 60 वर्सां पिरायेच्या जोडप्यान मायनिंगान आयिल्ल्या बेरोजगारीचेर रडत रावनासतना आपल्या ताकीचेर ल्हानसो उसाच्या रसाचो गाडो घातलो. ताचेरूच तांचो संवसार चलता. पयलीं मिनागाडी चलय न्हू, आतां मिनागाडी बंद पडलेल्या वदन करता, नुस्त्या धंदो करता. नुस्त्या धंदा करताले, मागीर आतां हो करपा लागली. भाऊ आतां ऊस तूं खंयच्यान हाडटा हो? गाडी येता घाटा वयल्यान. राती येता, एका दोनाक तो टायम ना. तुमी घेता बरें घेता बरं म्हण कोणाक काडटा गेले करता, आमच्या जाले करिना गरीबाले करता निवडून येयलो काय ना. आतां पंचायत बीन तुमकां हांगा रावपाक दिता न्ही, पयशे घेता तुमचे कडल्यान? रस्तो करता आमकां भायर दर मेळना. भायर दर म्हणून रस्तो करता आतां वाडयता. तशें कोण तुमकां त्रास करिना? आनी आमगे तूं ना तूं व्हरोना कितें, आमी सगळीं घेवन वयता न्हू. तुमकां आतां वयल्यान खरेंच टोकनाय करून दिसता, कारण ह्या वयाचेर पासून मनीस थकनासतना काम करूं शकता आनी ते बीन स्वयं आपल्या पांयाचेर उबे रावन कोणाचेर डिपेंडंट नासतना सरकाराक म्हाका दिसता ह्या दोगांय जोडप्याची दखल घेवपाक जाय आनी खंय तरी तांकां दिसता एक फिक्स खंय तरी शॉप जावं कितें अशें येवजण करून दिवची, जेणे करून तांकां थंय ते मशीन जावं हें तें दवरून तेंगेलें सामान तांकां डेली यूज करपाक मेळचें म्हणून. धारबंदोडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. IPLान चडशा टिमींनी आपल्या प्लेयरांक रिटेन केले. चेन्नई सुपर किंग्सान धोनीक राखलो, मुंबय इंडियन्सान रोहित शर्माक रिटेन केलो. अशे तरेन चडशा टिमींनी आपल्या मुखेल प्लेयरांक रिटेन केलो. दिल्लीन रिषभ पंत, कोलकातान श्रेयस अय्यराक आनी लखनवान KL राहुलाक सोडलो. IPLात अंदूच चडशा टिमींनी तांचे मुखेल प्लेयर रिटेन केले. दरेक टिमीन आपले चडांत चड बरे प्लेयर रिटेन केल्यात. चेन्नई सुपर किंग्सान महेंद्र सिंग धोनीक राखलो, जाल्यार मुंबय इंडियन्सान रोहित शर्माक रिटेन केलो. RCBन विराट कोहलीक राखलो. कांय टिमींनी रिटेन करूंक नाशिल्ले मेजर प्लेयर अशे दिल्लीन रिषभ पंत, कोलकातान श्रेयस अय्यराक आनी लखनवान KL राहुलाक सोडलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.